येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक हेडलायन्स. चर्च जात्रांतल्या कार्यावळींनी जायना ध्वनी प्रदूषण. थंय मोठ्यान वाजनात लावड स्पीकर देखून तांचेर बंदी हाडपाचो प्रश्नच येना. वेंजी वेगस करता राजकीय स्टंटबाजी, काब्रालाचो आरोप. अमेरिकन पर्यटकांक आडावन दवरपाचे घडणुकेक लागून गोंयचीच न्हय पुराय भारताची पेड्ड्यार जाल्या इमेज. अमेरिकेंतल्या भारतीय दूतावासाकय मेळ्ळी घडणुकीची म्हायती. राज्यांत अपघातांच्यो घडणुको चालूच. सोमारा वास्को गोवा शिपयार्डा कडेन कारक अपघात. ड्रायव्हराचो लागलो दोळो, गाडयेंत आशिल्ल्यांक किरकोळ दुखापत. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. एमपीटी टॅक्सीवाल्यांनी अमेरिकन पर्यटकांक आडोवन दवरपाचे घडणुकेक लागून गोंयचीच न्हय तर भारताची इमेज पेड्ड्यार जाल्या. पूण कारवायेची गजाल येता तेन्ना सरकार मूग घेवन वग्गी बसता असोच आयज वयरचो अणभव. फाटल्या सप्तकात जाल्ले घडणुकेत कांय टॅक्सी ड्रायव्हरांनी अमेरिकन क्रूज प्रवाशांक व्हरपाक आशिल्ल्या एमपीटी हार्बरांतल्या कोच ड्रायव्हराचेर हल्लो केलो. उपरांत पर्यटकांक आडावन दवरले. हाका लागून पर्यटक क्रुजाचेर बसून गोंय पळयनासतना परत गेले. ह्या घडणुकेक लागून बोटीच्या कप्तानांक कोचीत वचपाक दिली ना. बोट तशी फुडें व्हरची पडली. अमेरिकेंतल्या भारतीय दूतावासाकय हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळी. आतां ते हे घडणुकेचो फॉलोअप करतात. ह्या प्रकरणाचेर मुख्यमंत्र्यान कितें सांगले ते पळयात. आमी व्हड करतले आसत गोंयान येवपी आमी पळयता ट्युरिस्ट आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट येता. हो वेवसाय जर आमी सुस्रुतीत आनी सुरळीत जर केलो नासत जाल्यार ताचो परिणाम लॉंग रन आमकां भोगचें पडटलें. आनी ताकाच लागून हो ट्युरिजम वेवसाय आमकां खूब लॉंग रन जर खूब वर्सां वेवस्थीत रित्या जर चलयतले आसत जाल्यार असली वाहतूक वेवस्था आसतली, हॉटेल वेवस्था आसतली. प्रत्येकान जबाबदारीन पळोवपाची गरज आसा. आमी पळयता की अननेसेसरी लोकांची अनड्यू एडवांटेज घेवपा खातीर ट्रान्सपोर्ट पासून हॉटेल पर्यंत नाका तशे रेट्स वाडोवपाच्यो गजाली सरकार चल्ल्या. तर सरकार हाज्या फुडें कशाच पद्दतीन खबर घेवचो ना. फ्लायट रेट्स पासून टॅक्सी रेट्स पासून हॉटेल रेट पर्यंत हाजेर खंय तरी नियंत्रण येवपाची गरज आसा. अननेसेसरी लोकांची लुबाडणूक थारोवपाक जाय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेकर हे घडणुके संबंधात प्रश्न विचारले. रोहनान हे घडणुकेचेर टिका केली. आमी थळाव्या टॅक्सीवाल्यांक आदार दितात पूण थोडेच मतेदारी स्थापन करपाचो यत्न करतात. जानेवारी मेरेन पर्यटन टॅक्सी ॲप सुरू जातलो आनी ताका लागून वेवसाय जाग्यार पडटलो. रोहनान स्पश्ट केले. आयकात. I think these people should be taken to task. What Marvin has done is a good thing. Chief Minister has given clear directions. Those two people who have been arrested, म्हाका तांची परमीट कॅन्सल जावपाक जाय. To create an example to the rest की फकाणां जावची ना म्हणून. We are there to support our taxi fellows, but in the right manner, not in this manner of दादागिरी. दादागिरीचे दीस गेले आनी आमी खोपून घेवचे ना. आमी हाय एंड टुरिस्ट म्हणटात. हाय एंड टुरिस्ट बोटींतले आयिल्ले तुमी तांकां कितें एक्सपिरियन्स दिले त्या दिसा. A few bunch of taxi people who may have had an umbrella, some politicians there, made a mess of things and gave an experience where the captain of their ship said, "Apun ani Goya kenna ship घेवन येवचो ना." And these people are people who are not from the normal segment. They are high-end tourists who will spend here. तांकां आमी कितें सांगलें? तांकां सांगलें तुमी कोचान वचचें ना, हांगा वचचें ना. Who are we to tell? एक्सकर्शन जेन्ना बूक जाता, हांव जेन्ना भायर वता पॅकेज घेवन, तो टूर ऑपरेटर म्हाका हांगा पॅकेज दिता, हांव थंय वचून पॅकेज करना. The Goa taxi app, which has to be done by the government, the IT department has already created a platform. The launching, the regulating department will transport, and we need to have this particular thing launched at the earliest, for which we are already ready. The Chief Minister needs to call for one joint meeting between me and our department, IT, and the transport department before giving the final touches and launching it. So I think the new year will start with a good launch of the taxi app by the name of Goa Taxi. कळंगुटे चालू आशिल्ल्या डान्स बाराचेरय रोहन ओगी रावलो. पंचायत आनी आमदार कितलीशीच वर्सां ह्या विशयाचेर न्हिदिल्ले आसात अशें रोहनान म्हटले. आतां तरी दोगूय जागृत जाल्यात ही बरी गजाल. प्रॉस्टिट्यूशन चल्ला, डान्स बार चल्ल्या, हे आज पंचायत आनी आमदार उठला. इतले दीस खंय आशिल्ले. पूण इट इज अ वेलकम स्टेप की आज तांणी स्टेप घेतला तो आनी बंद करपाचीच गरज आसा. कित्याक दीस टायप ऑफ टुरिजम इज नॉट वॉट वी वॉन्ट. दीस टायप ऑफ पीपल कमिंग फॉर दीस टायप ऑफ टुरिजम वी डोंट वॉन्ट. वी वॉन्ट पीपल हू कम हियर to enjoy peaceful, enjoy the right things of Goa and take back good memories of Goa in the right manner. आज तांणी समज केला जाल्यार they have to ensure that the panchayat and the local MLA works to ensure that it's clean up. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान विन्सन रोजारियो आनी समीप नार्वेकार. चर्च जात्रांतल्यान ध्वनी प्रदूषण जायना. त्या मोठ्यान लावड स्पिकर्स वाजनात देखून तांचेर बंदी हाडपाचोच प्रश्नच येना.
वेळेचें बंधन आसा ते पार्टांतल्यान वाजपी लावडस्पिकराचे आवाज मर्यादेचेर निलेश काब्रालान स्पश्ट केले. बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस करता ती राजकीय स्टंटबाजी, काब्रालान आरोप केला. ध्वनी प्रदूषणाक घेऊन वाद चल्ला. राती 12 उपरांत लावडस्पीकर वाजोवपाक मनाय आसा. क्रिसमस आनी नव्या वर्सा उसरा मेरेन कार्यावळी जातात. देखून वेंजी वेगशान वेळेचे मर्यादेचेर चिंता उक्तावपी चीट मुख्यमंत्र्यांक बरयला. पूण ही वेंजीची स्टंटबाजी अशें निलेश काब्रालाचें म्हणणें. न्यायालयाचे ध्वनी प्रदूषणाचेर लक्ष आसा, सरकारान कसलीच बंधनां लादून नात. आयकात निलेश काब्राला. See, first of all, Benji writing is a political stunt, to be very frank. First of all, High Court is monitoring that petition filed by somebody against sound. Now here comes, what is that petition? The petition is because of disturbance in the environment, in the surrounding areas where decibel meters is very high. Whereas the religious activities, I don't feel that any time there was permission taken by any church authority for making the mass. So the question of arising of taking permission does not arise. It is within the permissible decibel meters, and this is a activity is going for ages together. It is not generated just now. So Wenji trying to give a letter to Honorable CM is something to make a political stunt. I am very frank. First, secondly, whenever there is a church in the mass in the church, the church priest tells the police department or the collector to help in the law and order, in the sense parking and all those issues. They have never asked for permission. They don't have to ask for permission. They are free to convey the religious sentiments of the people. The government is here, Honorable Chief Minister is here, I am there to protect all the sections of society, and this is a religious activity conducted which they don't have to ask. I have seen statements in the press by different priests which are not wanted for. They are free to conduct the mass because their decibel meters are within permissible limit. It is not, there is a confusion within the society. The High Court petition is for, which is being monitored, is in the 1996 Environment Protection Act 2000 noise rules, which is there in place by the central government. People still believe that Madhya Pradesh State Act is followed in Goa. It is not followed in Goa. It is a central act of 2000 where the noise rules are made by the central government, which is followed by the entire country. So this is being followed. Now, it is not created by Nilesh Kabral or the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. These are created in 2000, 22 years back. Following or not following is one part of it. What is happening right now, it is a monitoring by the High Court where the collectors have been told to monitor this activity for sound decibel meter which is happening much higher. We have taken up and we will monitor. But right now, the priests and who are taking this, I think, don't think the administration is good. We are political. Administration knows where to tackle and whom to tackle as far as the church or religious activities are concerned. And High Court is not monitoring these activities. High Court is monitoring activities which are, which I am going to tell you. So those are being monitored, and that they will monitor, the collector will monitor, which they will do their job. As far as this, I don't think they should even require monitoring and don't have to take permission also, I am telling you very clearly. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत अपघातांच्यो घडणुको चालूच आसात. सोमारा सांजवेळार वास्को गोवा शिपयार्ड ते चिखले रस्त्या मजगती कारक अपघात जालो. ताळ्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ड्रायव्हराचो मातसो दोळो लागिल्ल्यान तेणें कार व्हरून राखणे वण्टीचेर मोखली. गाडयेंत आशिल्ल्यांक किरकोळ दुखापत जाल्या. राज्यात हालीं अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. प्रत्येक वर्साचे निमणे कडेन हीच गत. गाडयो चलोवपी ड्रायव्हराक जिवाक बरें दिसना आसत जाल्यार तांणी गाडयो कुशीक पार्क करून विसव घेवचो. तशीच अवस्थेत गाडी चलोवची न्हू. ज्या तरणाट्यांकडेन लायसनां ना तांचेर खर कारवाय करची अशें नगरसेवक विनोद किनळेकारान मागला. आयकात. मेसेज क्लियर कर की गाडये म्हाका सवकास चलोवपाक गरज आसा. जर तुका दिसता खंय आपल्याक नजो आला जिवाक झेम येता खंय तरी गाडी सायडीक पार्क करून तूं रेस्ट करचो. पूण गाडी तशी चलोवची न्हू. आयज पळय काल एक्सिडेंट हे वाडत आहा. लोक वयता ते मरता. डिसेंबर एवरी इयर हीच काणी आतां. आमी एक दीस तरी करया की डिसेंबर एक्सिडेंट जायनासतना डिसेंबर व्हरया अशें खंय तरी प्रकल्प आमी मनान इच्छा घेवया. आतां वयर निवाड्या पळय भायर आमची म्युन्सिपालिटी स्टाफ एक्सिडेंट जावन मेली आनी भुरग्याची स्पीड आसली आनी ती क्रॉसींग खंय तरी मिसजज जावन एक्सिडेंट जालो आहा. पूण लोकांकडे मागता हांव हे भुरगे यूथ जे गाडये चलयता विथआउट लायसन हेचेर खंय तरी कारवाई कडक जावपाची गरज आहा. हेंचेर जे स्पीड लिमीट आहा पळय अबव 50-60 गाडी चलताय हेंका खंय तरी शिक्षा जावपाक गरज आहा. आनी थंय लोकांकडे मागता की तेणी जतनाय रोड क्रॉस करचो आनी गाडये चलोवची. आज एक्सिडेंट जाल्लो आसा. कितें जालें एक्सिडेंट? जेन्ना गाडी जी येयली ताका जॅम लागली
जॅम लागली ते पायपाचे पडले फातर आशिल्ले फातराचेर मारली ती गाडी पलटी जाली तरी पण नशीब तेजे ते फातर फुटून ते पायपा आहा कोण उलयताली सकयल वता कितले लोक आले गाडयेन बायलां आनी एक ल्हान भुरगो आशिल्लो इंजरी बी चड जाल्या ना मातशें पोटाक मातशें जालें ते बायलेक धाकटो भुरगोय आसलो 12 वर्साचो गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मुक्ती दिसाची उमेद पळोवपाक मेळ्ळी तशी कांय कडेन लोकप्रतिनिधी चर्चेचो विशय जावन रावले. मुक्ती दीस कोणाचो? गोंयकारांचो, लोकांचो. लोक आपलो प्रतिनिधी वेंचून विधानसभेत धाडटात. पूण मुक्ती दिसाची खोशी लोकांनी मनयली तशी कांय कडेन थळावे लोकप्रतिनिधी ती मनोवपाक पावले नात. देखीक पेडणे निमंत्रण दिवंक ना हें रजांव. प्रोटोकॉलाप्रमाण पेडणेच्या मुक्ती सुवाळ्याक थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकार हजर आसलो. उपजिल्लोधिकाऱ्या पासून ते RDA मेरेन सगळे अधिकारी माचयेर आसले. पूण सुवाळ्याची खोशी मनोवपाक पेडणेचे दोनय आमदार गैरहजर रावले. निळकंठ डबल इंजिनाचेर उलयलो पूण 2 आमदार दिसूंक नाशिल्ल्यान तो एक चर्चेचो विशय जावन रावलो. निळकंठान सांगलें लोकप्रतिनिधींक निमंत्रण कित्याक, ते स्वता जावन येवंक जाय आसले. पळयात. स्थानिक आमदारांक कित्याक आपोवंक ना इन्विटेशन? तुमकां आमी दोश दिना, तुमचे आमी कॉंग्रुच्युलेट करता. आमच्या पेडण्यान येवन तुमी फ्लॅग होस्टिंग कर. नो सर, हे तुमी आतां तो लोकप्रतिनिधी नागरीक सर्वसामान्य नागरीक तुमी ताका म्हणटात काय लोकप्रतिनिधी म्हणटात? पेडण्याचो जो आमदार हा प्रवीण आल्लेकर हो नागरीक काय लोकप्रतिनिधी हे म्हाका पयलीं सांगा. नो म्हणजे हे तुम्ही हे केलं इनजस्टीस केल्या. जाका आमी निवडून दिला लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून, त्याका जर हांगा स्थान ना जाल्यार तो आमचे प्रश्न कशे सॉल्व करतलो? आणि जितय आरोलकर ना, दोगूय आमदार ना पेडणे तालुक्याचे. उला उला एक पयलीं आमी लक्षात घेवंक जाय, ज्यांच्यांनी मुक्ती आमकां दिल्या कारण आमच्या हांगा स्थान नासलें, आमी खंय तरी आसतले आसले. आनी तेज्या बरोबर जेन्ना आमकां निवडून दिले तेन्ना हांव आसा तेन्ना हांवें पयलीं चिंतूंक जाय ते लोक येयले ते म्हाजे मतदारसंघाचे, ते तर येता जाल्यार आपण कित्याक येवचो न्हू? ताका आमंत्रण येवपाचें. नो सर, म्हाजे ते प्रश्न ना. त्याका व्यासपीठ दिना म्हणून हांव हे करिना. त्याचें नांव कित्याक ना इन्विटेशनार? सर, भाजपचो डबल इंजिन सरकार तशेंच गोवा पेडण्या तालुक्यांच्या सगळ्या लोकांनी युथांनी डबल इंजिनच्या हितून काम करपाची गरज आहा, जेणे करून सबंद गोंयान ना तेज्या पेक्षा बरो तालुको, बरे लोक बरे काम करून बरे शिकलेले तयार जावपाक. कारण आमी पळयता त्या वटेन मोपा एअरपोर्ट जालो, आयुष हॉस्पिटल जालें, कॉलेज जाली, ह्या वटेन कोस्टलाक टुरिजम वाडटलें. तेन्ना हो सगळो फायदो आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावपाचें सक्षम तयार करपाक जाय, जेणे करून एक सिंगापूर सारकिल्ली जशी कंट्री आहा तशी गोंयान सिंगापुरा सारकिल्ले आमी पेडण्या तालुका करूं शकता, हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. सोमारा जाल्ले बाळी अण्णी केपेचे ग्रामसभेत 25 थाराव मंजूर जाले. उदक, रस्ते, थळाव्यांक रोजगार अशे साबार प्रश्नाचेर चर्चा जाली. ते भायर 15व्या वित्त आयोगाचे पयशे उदरगतीच्या कामांक खंय खंय वापरपाचे हाचेरय चर्चा जाली. बाळ्ळी अडणे ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा सोमारा 19 डिसेंबराक झाली. हे ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. बाळ्ळी अडणे वाठारात उदरगत करपा खातीर ग्रामपंचायतीन वाठारांतल्या थळाव्यां खातीर हर घर जल, ग्रामीण लोकांक रोजगार, गावात खेळा मैदान, ल्हान हॉल, जिमखाने हे मुखेल मुद्दे धरून वट 25 थाराव मंजूर केले. आयकात सरपंचाक. आज इम्पॉर्टन्स ऑफ ग्रामसभा 19 डिसेंबराचे असले. दुसरो एजेंडा आसलो 15 फायनान्स कमिशनाचे पयशे खंयचे खंयचे अपलोड करपाचे, खंयचे खंयच्या डेव्हलपमेंटल वर्का खातीर हेच बद्दल आसले. आनी थर्ड आसलो NRG ग्रामीण भागातले लोकांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिवप हेच बद्दल आसले. सो किती रेझोल्युशन घेतले आता जवळजवळ
25 रेझोल्युशन घेतला टायड आणि अनटायड फंडा म्हणून 15 फायनान्स कमिशनान जे पळय सॅनिटरी वेल झऱ्यो आमकां लोकांक हे उदक हर घर जल पावोवपाची स्कीम आमी हे केले कडेन आसा. त्याच बरोबर जिमखाना रूम ग्राउंड विलेज ग्राउंड त्याच बरोबर रोड मिनी हॉल्स असे आम्ही रेझोल्युशन पास केले. बरे भशेन जाली ग्रामसभा. बरी ग्रामसभा झाली, बरी खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली ग्रामसभा. ग्रामसभा आज आमचं 19 डिसेंबर गोंय स्वतंत्र दीस आणि ग्रामसभा इशू म्हणल्यार डेव्हलपमेंटा बद्दल मांडला आसा, जायती अशी कामां मांडला आनी ती बरो भाशेन जावपा जायी अशें म्हाजी इच्छा आसा. ते आमचें काम जातलें आनी लागून ग्रामसभा आसूं. ओके. कितें मागल्या लोकांनी आज? लोकांनी मागला कितें लेआउट प्लस तुगे मॉलां मागीर दिले, मागीर तुका गटर, मागीर तुका लादी पेवर्स घालपाचे ते पर्पज दिले. आणि ब्युटिफिकेशनाचे हे आज तुम्ही रेझोल्युशन घेतलं? हय, रेझोल्युशन आज घेतलं. जाता ते भशेन लोकांक काम करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसोपरान परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. देव साळेश्वर पुन्हा प्रतिष्ठापना वर्धापन दिसा निमतान कोरगांव पेटेच्या वाड्यावयल्या साळेश्वर देवस्थानात विविध धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. ते भायर देवस्थानाच्या माचयेर एक विनोदी, एक दशावतारी आनी एक संत काळांतले संगीत नाटक अशी 3 सुरबूस नाटकांची खावड नाटक मोग्यांक लाभली. बिरेस्तार शुक्रार आणि शेनवार असे 3 दीस कोरगांव पेडणेच्या देव साळेश्वर देवस्थानाचो वर्सुकी पुनःप्रतिष्ठापना सुवाळो जालो. धार्मिक विधी, आरत, पालखी असे विधी 3 दीस उमेदीन जाले. पयले दिसा सौजन्याची ऐशी, दुसरे दिसा त्राटिका उद्धार हो दशावतार, जाल्यार तिसरे दिसा संगीत प्रीती संगम हे प्रल्हाद केशव अथयेंचे नाटक जाले. राज्य पुरस्कार जैतिवंत ज्येष्ठ रंगकर्मी रामदास परबान त्याचे दिग्दर्शन केले. संगीत साथ हार्मोनियम शिवानंद दाभोलकार आणि दत्तराज चारीन दिली. एका तेंपार गाजलेली पदां परतून एक फावट पेडणेकारांक आयकपाक मेळ्ळी. गोवा 365 खातीर कोरगांवच्यान
जवाहर बर्वे. गोवा वेटरन्स क्रिकेट असोसिएशन 24 आनी 25 डिसेंबराक मडगांवच्या MCC मैदानार गोंय पावंड्या वयली डबल विकेट सर्त घडोवन हाडटले. ही सर्त एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया म्हूण काम करतली. जानेवारीत जावपी राष्ट्रीय पावंड्या वयले डबल विकेट सर्ती खातीर पयल्या 2 संघाक राज्याचे प्रतिनिधित्व करपाक धाडल्यात. GVCAचो अध्यक्ष विनोद फडके आनी सचिव सुदेश प्रभुदेसायन तो विशीं सविस्तर म्हायती दिली. पळयात. ही आम्ही डबल विकेट आता ऑर्गनायज केल्या जी 24 आणि 25 तारखेर आसतली. ही डबल विकेट आम्ही ऑर्गनायज केल्या पळय जवळ जवळ आमचे 60 पेअर आसतले डबल विकेटी. ही ऑर्गनायज करपाक फाटलें कारण म्हणजे बाकीच्या खुबशा जाणांक चान्स मेळटलो, बाकीच्या सगळ्यांक खेळोंक मेळचें आणि तांकां आपले कौशल्य आणि आपले क्रिकेटींग हे दाखोवंक मेळचें म्हणून तांकां खूब जाणांक वेटरन्सांक चान्स पडना आनी म्हणल्यार ते हांगा तेंच्यांनी दाखोव येता. डबल विकेट जे आम्ही ऑर्गनायज करतात ती 24 आणि 25 डिसेंबराक शेनवार आनी आयतार आणि हाजे एज लिमीट म्हणजे 40+ born on or after 1/1/1983 after 1/1/1983 ही वेटरन्स म्हणजे +45 न्ही तर +40 40 वर्सां वयले प्लेयर तुमकां पार्टिसिपेट जावपाक शकतात. 1/1/83 बिफोर 1/1/83 ते बॉर्न जाल्ले आसपाक जाय. हातूंत जे रूल आसात की प्रत्येक मॅच 2 ओव्हरीची आसतली, म्हणजे प्रत्येक टिमी जी 2 मेंबरांची टीम आसतली तांची 1 ओव्हर मेळटली. आनीक प्रत्येक दोन्ही मेंबरांनी 3 बॉल घालपाचे. 3 बॉल एक मेंबर घालतलो, एक प्लेयर घालतलो, 3 बॉल दुसरो प्लेयर घालतलो आणि सेम ऑपोजिशनाक सेम आसतलो. बाकीचे फिल्डर बी सगळे विकेट किपर बी 16 आणि 19 एज ग्रुपाचे आसतात. तशेंच एक बॅट्समॅन जेन्ना आउट जाता तेन्ना ताचे 2 रन डिडक्ट जातले. आनीक मॅचीस सगळ्यो विथ रेड बॉल म्हणजे विथ व्हाईट क्लोथ्स आसतले. प्लेयर्सांनी व्हाईट क्लोथ्स घालून येवपाचे आनीक रेड बॉल आमी यूज करतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. पावसान विसव घेतलासो दिसता निदान नाताला मेरेन. म्हटल्यार 23 तारखे मेरेन तरी पावस हजेरी लावचो ना. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. कांय कडेन दंव आनी धुक्या मात पळोवपाक मेळटले. कांय दीस थंडाय अणभवपाक मेळटली हेवूय तितलेंच खरें. सुके मळब आणि गुलाबी वातावरण ख्रिसमसाक येवकार दिवपाचे तयारीत रावला. कांय वाठारांनी मात दंव आणि धुक्या सामनो जातलो. फुडले कांय दीस उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव जाल्लो दिश्टी पडटलो. मागीर वातावरण स्थिर जातले. चडीत आणि उणे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. 23 डिसेंबरा मेरेन मळब नितळ. फांतोडेच्या वेळार दंव आनी धुक्याचो सामनो. फुडले कांय दीस उणें तापमान. मंगळारा चडांत चड 33 आनी उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365चे आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa360.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.